सर एलिमिनेशन काल अशें सजेशन दिलां एक्सपर्ट कमिटीचे की हॉटेल्स जावं आसता आनी कितें तांकां एक कोवीड सर्टिफिकेट घेवन दिवचें पडटा जे रेस्टॉरंट ट्रॅव्हलर आसता तांकां हाचेर काय अजून सर ह्यो डिसिजन घेवना पूण तुमकां कितें दिसता एज अ See, health minister is concerned about the health of the people of Goa. म्हणजे गोंयच्या लोकांचे हेल्थाचे कन्सर्न आहा तेका. सो तेजे कन्सर्न जे आहा तो डायरेक्ट सांगता की गोंयान जे लोक येतात तेणी नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन येवचें अशें मुंबय आहा. कंपल्सरी म्हणटात हय मुंबय कंपल्सरी आहा. गोंयान आजुनूय हें डिसिजन जावंक ना आनी म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर गोंयच्या लोकांचे वाटेन उलयल्लो आहा. म्हणजे इमोशनली गोंयच्या लोकांच्या वाटेन उलयल्लो आहा. बट इफ यू लूक एट द इकॉनॉमीक सायड ऑफ यू आमकां त्रास जातले. स्पेशली हॉटेल द इंडस्ट्री जो तर कोवीड सर्टिफिकेट मागोवंक लागली, गव्हर्मेंट मागोवंक लागलो, हॉटेल जो तर गेस्टा कडेन मागोवंक लागले जाल्यार आय डोंट थिंक एनीबडी वील वॉन्ट टू कम टू गोवा. ते वी वील गेट डायरेक्टली 90% कॅन्सलेशन. जे आयज हॉटेलां सगल्यांची फूल वयता थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे ऑर समटायम्स फूल वीक फूल वयता ती खंय तरी आमकां मार बसतलो. ते जावपाक जायना आनी प्रिवेंटीव मेजर्स जे आहात ते आमी घेवपाक जाय. आमी आमच्या हॉटेलांनी सगळे लोकांनी इवन रेस्टॉरंटांनी थिंगासर सॅनिटायझर्स आहा थिंगा भितर सरतना आमचो थर्मल गन घेवन चॅक करता. हे सगळे वस्तू आनी प्रत्येक जाण कोण जो तर दिसता की आपूण सीक आहा तेणें वचून चॅक करून घेवपाक जाय. ते ट्युरिजम बिजनस जे आहा हे एफेक्ट जातले. tourism business can be affected if we ask for negative certificate. Sir, first statement by the head Mr. Time and again we have seen. Don't you think No, he is concerned of, I'm going to say, see, he is our dear friend. He is concerned about the people of Goa, the citizens of Goa. So his statement, what he is doing, on health point of view is correct. But we will not. But if you implement, then we will get 90% cancellation in the state of Goa. That is tourist cancellation. And even जे लोक येतात आमचे इंडियन जे लोक येतात गोंयान वो गोंयकार पासून भायरसून जेन्ना गोंया येतात तेन्ना तेंकाय नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडचें पडटलें. But such statement going to affect the tourism industry, especially we have seen the cancellation of hotel. No, आता काय कॅन्सलेशन जावंक ना. कॅन्सलेशन जे जाला इज ओन्ली बिकॉज महाराष्ट्रान केसी वाडल्या. एवरीडे केसीस वाडपाक लागल्या. पुणे सिटीनूय वाडलेल्यो आहा. म्हणजे जे आमकां ट्युरिस्ट येता खंयसून पुणे येता, मुंबय येता, पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्रा येता. सम कम फ्रॉम दिल्ली एंड कर्नाटका सायड. सो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स केसी जे आदी आसताल्यो से 500 ते आयज 15,000, 18,000, 20,000 पर डे जाले. सो केसीस वाडल्या कारणान जे ट्युरिस्ट ट्रॅवल करता तेंच्यांनी आपले ट्रॅवल प्लॅन्स चेंज केल्ले आहा वो स्टॉप केल्ले आहा. बट नॉट ऑल. देर इज अ कॅन्सलेशन रायट नाव एट 30%. जे 70% टुरिस्ट आर स्टील कमिंग. 30% देर इज कॅन्सलेशन इन द कोस्ट ऑफ गोवा, एंटायर कोस्ट सारखे नॉर्थ टू साऊथ. बट दिस विल इम्प्रूव. Tourism will improve. People will come because people have seen COVID situation for the last 1 year. आणि लोक जाणा की घरा रावनूय कोविड जावंक शकता, भोंवतानाय कोविड जावंक शकता. प्रिवेंटीव मेजर्स जे आपल्यान घेवपाक जाय. वेरिंग अ मास्क and sanitizing your hand, not giving handshake to anybody, and all these preventive measures have to be taken. Sir, last time private taxi owner have warned the government regarding to solve the issues. 31st March was the deadline. What do you like to say? See, Chief Minister कडे आमी दिल्लो आहा हो इशू आनी हो जातलो. आमी सांगला तेका इट इज नॉट प्रायवेट टॅक्सी, इट इज टॅक्सी ओनर्स. प्रायवेट टॅक्सीचो इशू आमी सॉल्व केल्लो. प्रायवेट टॅक्सी म्हणजे दॅट इज रेंट कार तेंचो इशू कांयच ना. मिनिस्टर आनी एक आतां म्हणजे रावतना भाडा म्हणून तेणी एक दिले आपूण 2 crore दिता टॅक्सीवाल्यांक तेंच्यांनी ॲप करचें आनी घेवचें म्हणून तेचेर सी कितें करपाक जाय ते आमी मोविन गुदिनो जो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेका सांगला अंडर वन डिपार्टमेंट कर. ते कन्फ्यूज करिनाका. टॅक्सी ओनर ड्रायव्हर जे आहा तांकां कन्फ्यूज जावंक पडना की ट्युरिजमूय पळयता आनी ट्रान्सपोर्टूय पळयता. एकूच डिपार्टमेंटान पळोवनी आनी हो विशय सुटावो जातलो. हे आमी आमचो डिमांड हो
आमी तोंडान बेश्टे सांगूंक ना. केन्ना दवरतली? आमचो हो डिमांड आमी चीफ मिनिस्टराक आनी मोविन गुदिनोक वांगडा तिगूय जाण आमी बसलेले ह्या मिटिंगाक सांगलेले आहा, डायरेक्टराकूय सांगलेले आहा हो विशय फुडें पावल्लो आहा. तुमकां हेचेर म्हायती आनीक डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट दिवंक शकता, कित्याक हो विशय फुडें पावला तेच्या हातीन आहा. सो ते आतां जेन्ना गोवोरमेंटाक घालतले तितूनसून जे कितें डिसिजन जातलें हितूनसून म्हाज्या हिसपान आमचे टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हर जे आहा तांकां न्याय मेळपाक जाय. आतां सद्याक झगडी चालू आहा. देर इज अ टसल, देर इज अ फायट बिटवीन आवर ओन टॅक्सी ब्रदर्स. एक जो येता डायरेक्ट येता कस्टमर व्हरूंक, दुसरे आहा ते लायनीन रावल्ले आहा आपलो नंबर केन्ना येतलो. सो हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपा खातीरूच आमी एक डिपार्टमेंटान हेचेर निकाळ हाडून ते सॉल्व करचे म्हणून सांगला.